Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. यूथ हांवें दाखयलां की पाली तोडे एक फेमस तोडे पाली तोडे लोक जायते पाटी म्हणटा हे पाली तोड्या बरें नुस्तें मेळटा आनी कितें हे पाटी आमी हे पाली तोड्या ऑक्शन जाल्लें सो आमी आमचे फ्रेंड सर्कल दवरलें आनी भुरग्यांक दाखोवपाक की बाबा हे कसलें नुस्तें पडटा आनी कितें सो आनी म्हगे शेतकारांक कळपाक की हांव कुडतोरीन चोयतालो कुडतोरीन जायते नुस्तें पडटा आनी ते वांटी घाताय शेतकारांकूच हे भाशेन तर ऑक्शन घालनासतना शेतकारांनी तर हे भाशेन पोश काडले आनी हें उरलें नुस्तें सगळें आंटिलें हें हांव मुखार चिंतितां. आत्माच्या अंडर आम्ही एक ट्रायल घेतलेली थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सो आम्ही हांगसर फिशलिंग रिलीज केल्ले 2 वरायटी रिलीज केल्ले एक रोहू आणि एक कॉमन कार्प तितून आमकां रिजल्ट बरो मेळ्ळा म्हणजे तो कॉमन कार्प गोल्ड फीश म्हणटा पळय न्हू ते ताची वेट आनी सायज बरी जाल्ली आसा फक्त रोहू मातसो बारीक उरलेलो आसा सो इट इज एक आमी ट्रायल बेज म्हणून घेतलेली. आता नेक्स्ट इयर जो येता पळय नेक्स्ट सीझन ताका आमी सारके टायमार आमी रिलीज करतले आनी नेक्स्ट इयर हार्वेस्टिंगाच्या टायमार बरो रिजल्ट मेळटलो. सो हांव रुकोजीन बाबा कडेन खूब देव बरें करूं म्हणटा कित्याक शेतकारां खातीर तो खूब हें करता झोडटा म्हणजे वावरता खूब जायत उशाला मेळ्ळो आमकां नुस्त्याक भरपूर मेळ्ळा देवा आर्ग दिता पयलीं पासा थोडे नुस्तें घायलो ते थोडे आमगे टायम मातशें आसना नुस्त्याक थोडे जावपा मातशें टायम डिले जालो आमकां ताका 2 म्हयने पयलीं जाले आमगेले ताका लागून म्हळ्यार आपूण सगळें हुशाल आनी सगळ्यांक जायते जाणां दिले ताणें तोय उदार मनाचो ते उमेदी केलोले म्हाका सदां म्हणटात आपूण उमेदी लावन करता आयज आमी येयलाय आमच्या वेसाच्या पाली तोड्याकडे आनी हांव पयले फावटी येयला वेसाचे जावन हांवें हें पयले फावटी पयलां because last evening when I was sitting with my dad he happened to tell me that there's this thing going on amcha pali todakade. Today's youth and today's generation have to take these things in the future and keep our traditions going.